साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. दावीद सवचकायेन आपल्या घरा जियोंक लागलोलो. ताचे भोंवतणच्या सर्व दुस्मानांच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयलोल्यो. तेन्ना राजान नाथान प्रवाद्याक म्हळें, पळय, देवदार रुखाच्या मोदेरान बांदलेल्या घरान हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एका तोंबूंत रावता. नाथानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सोबे आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नाथानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें विचारता, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल पोरचेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालोय थंयचो आपोवन हाडलो. लढाय करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुज्या सांगाता आसतालों, आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानांचो नाश केलो. आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जडलां तसल्या मनशांचें नांवरूप तुका हांव दितलों. इस्रायल म्हजे पोरचेक हांव एक देश दितलों, आनी त्याच देसान हांव तिका रोयतलों, आनी थंयच ती आपलें बिराड करतली. आनी जशें आदी म्हजे पोरचे वयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तशें आनीक कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानांच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलों. तेच बराबर सर्वेस्पर कुळीत करता. सर्वेस्पर तुका व्हड करतलो. सर्वेस्पर तुजे थावन एक घराणें उत्पन्न करतलो. तुजे घराणें आनी तुजें राज म्हजे हुजीर सदांच भिरांती विणें वस्तली, आनी तुजें शिंवासन सासणाक घोट उरतलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगटतलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतल्या. अशें तुवेंच सांगलाय. हांवें विंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोखयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिंवासन सदां सर्वदां सांबाळतलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतल्या. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें खडो. सदांकाल ताका म्हजें भलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार घोट तोखतलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतल्या. उद्गार. फांत्या वेलें ओरूण तूं, सासणीक उजवाडाचो पोरजोळ आनी भोगतीपणाचो सुर्या. काळोखांत आनी मोरणाचे सावळेंत आसलोल्यांक उजवाड दिवंक ये.
उदका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुआंवाचो बापूय जाकारियास पवित्र आत्म्यान भरून अशें भाकीत करून उलयलो. वाखाणी सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवाक, कित्याक आपले पोरचेक ताणें भेट दिली. तिका सोडूंक तो आयलो. आमच्या दुस्मानांच्या आनी आमचो द्वेष धरतल्या सगळ्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्यांच्या तोंडी मागांथावन ताणें भासायलोलें. आमच्या दुस्मानांच्या हातांतली सुटोवन भिरांती विणे भोव ओर्त्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं धोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय आनी ताच्या फुड्यान पवित्र आनी सुगुणी जावन सदांकाल ताची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा आब्रामाक उतर दिल्लें. आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या घराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एका बळवंत तारुकाक उपजयलो. अशी ताणें आमच्या पुर्वजांक दया दाखयली आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास धरलो. आनी तुका बाळका म्हज्या पातकांचें बोगसणें दिता त्या तारुणाची वळख ताचे पोरजेक तूं दितलोय. आमच्या दयाळ मायाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें. आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सूर्य तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखांत आनी मोरणाचे सावळेंत जियेतल्यांक तो सूर्य उजवाड दितलो आनी आमची पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे.